मांडवी पूल जालो की सध्याचो कदंबा बस स्टँड मेरशे भरतले म्हणून परिकार उलयला। परिकाराच्या हातान ताळगावात दत्तप्रसादाचो मॅनिफेस्टो रिलीज जालो। बीजेपीन अर्थीक आनी सामाजीक क्षेत्रात बऱ्यो स्किमी दिल्यो, पूण रोजगाराच्या बाबतीत आमी कमी पडले म्हूण परिकारान मान्य केले। काँग्रेसीन फक्त लुटले म्हणून स्किमी करूंक पावले ना। साळगांवचो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट खंय ताणें हडला। मांडवीचो पूल आता वयलो डॅक घालपाचें काम नेटान सुरू जालें। पयलो डॅक घाल्लो, आता आयच्यान हांव पळयता जेन्ना 4-5 हे हाडून गुंतपाक सुरू केलें, सगळें सेटींग जालें। खांबे जवळ सगळे 1-2 खांबे सोडल्यार सगळे खांबे वयर सरल्या। ह्या वर्सा हो पूल पूर्ण जातलो। पणजेक जो परवरी येता आसतना जो कदंबा फुडें जे त्रास जाता तो वतलो। आयचो कदंबा बस स्टँड हो केवळ इंट्रा सिटी म्हणजे पणजेक ट्रान्सपोर्टेशना खातीर उरतलो। मेन बस स्टँड पणजेचो हो मेर्शेच्या जंक्शनाच्या फुडें थंय वतलो। सोशल सेक्टर एके वटेन इन्फ्रास्ट्रक्चर उरला, फक्त तशें मोठ्या प्रमाणाचेर एम्प्लॉयमेंट करपाचें। ह्या काँग्रेसच्या सगळ्या नेत्यांनी, म्हणजे तो दिगंबर कामत आसत, चर्चिल आलेमांव आसत, प्रताप सिंग राणे आसत, प्रत्येकाचो आकार वेगळो आसत, पण हांच्यांनी त्या टाकयेक बुराक मारलो। कोणे मातसो बारीक मारलो आसत, कोणे मोठो मारलो आसत। म्हणजे विश्वजीत राणा असो जाल्यार तो येदो व्हडलो बुराक मारपाक सोदता आसतो आनी ताका पायपां लायली आनी आपल्या घरा व्हरून सोडली हांच्यांनी। आनी म्हणून तिजोरेन जे पयशे येताले ते खाली करपाक सगळी तिजोरी हांच्यांनी लूट मारली। म्हणून काँग्रेसच्या काळान एकूय स्कीम करपाक आयली ना, जाल्यार आमी स्कीम दिली, मायनीचें इन्कम कमी जालें तरी सरकार चलयलें। पणजेचो पाट्याचो पयलो सिवरेज टॅक्नॉलॉजिकल प्लांट हांवें चालू केलो। तसोच गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट कोळंगुटे आमी चालू केलो, हांवें चालू केलो। दिसता भारतीय जनता पार्टीन जो 2012 मॅनिफेस्टो दिल्लो, आमी म्हाका दिसता 90% आमी पूर्ण केल्लो आसा। तसोच आमी ताळगांवचोय मॅनिफेस्टो सारको अभ्यास करून जे जातलें, आनी जातलें म्हणजे ते 5 वर्सांनी जातलें न्ही, ते 1 ते 2 वर्सांनी जे आमी करतले हें आमी तुमच्या समोर दवरिल्लें आसा। मुख्य हाजेर हांव आतां सांगूंक सोदता तुमकां, सगळ्यान मेन विशय आसा जो रस्त्याचो, उदकाचो, सेवरेजीचो, हाजेर आमी चड फोकस दिल्लो आसा। तुमकां हडवलबारकर होम्साच्या लोकांकूच, हडवलबारकर लेजंड, आमचे पल्लवी हावजींग सोसायटी, हडवलबारकर रेजिडन्सी, तुमकां रस्त्याचो खूब त्रास जाल्लो। तो PWD मिनिस्टराक काडना फुडें इमिजिएटली तुमचो रस्तो जालो। कांय प्रमाणान रस्तो इनकम्प्लीट आसा, आज भाई हांगा आसा, तुमकां तें हांव सांगता, कशेंच कन्फ्यूज जावं नाका, तुमचो रस्तो 100% पूर्ण आमी करून दितले। आदलो मंत्री आनी पेडणेचो मोगो उमेदवार बाबू आजगांवकारान प्रचाराक बरोच नेट लायला। पेडणा ओझरी बाबूची प्रचार सभा जाली। पेडणे मतदारसंघातल्या एक्काय भुरग्यांचेर अन्याय जावंक दिलो ना म्हणून बाबू सांगता। इंजिनियरिंग शिकिल्ल्या पेडणेच्या सगळ्या भुरग्यांक जॉबाक लायले अशेंय तो उलयलो। 5 सुद्दां नोकऱ्यो बरी कोणाक मेळना। घातले आसत तेणें होमगार्ड, खंयचे लायनमॅन बी असले कितें दिले आसत, पण बऱ्यो नोकऱ्यो न्ही। म्हाजे भाशेन न्ही। पंचायत सेक्रेटरी पोस्ट हांवें दिला, मामलेदार हांवें केला, व्हिडिओ हांवें केला मास्तर। जे आमी तुमचे कृपेक झगडला की आमचो भुरगो सारको जावपा जाय, तो मेरिटान पडलो लागता, तेका फसवेगिरी जावपा जायना, हांवें दोळ्यान तेल घालून पळयलेलें। आनी आमच्या भुरग्यांचे अन्याय जावपाक हांवें दिवंक ना। इंजिनियर सुद्दां सगळे भुरगे आमचे गेले अशे व्हडले व्हडले पोस्ट आमी दिले। पिऊन कितले जाले, पुलीस कितले जाले, लायनमॅन कितले जाले, सगळ्यांक दिवपाक पावना। पण हेणे फटयले, हेणे म्हाका उडयलो, कारण तुमकां नोकरी दिता म्हणून खंय दिल्या। आनी साद्या साद्या कामांक आयज कोर्टाचे दरवाजे लोकांक कोर्टाच्या दरवाज्यान जावचे पडटा, त्या खातीर हजारांनी रुपया खर्च करचो पडटा साद्या साद्या गोष्टी। तर बाबू, माझी पहिली विनंती ही आसा की तेणी वजरेचो प्रश्न हातान घेवचो। जो विकास केला वजरीच्या बाबतीत त्याका तोड ना। वजरीचो खरो विकास पुरुष म्हणतात तो बाबूच। मायमोळ्या 29 कोटी मोडून स्विमींग पूल जावपाचो आसा। दोळ्यांक उदक लावपाचो कारभार
तळ्याच्या सोबितीकरणाच्या नामान लोकांक फटोवप चल्ला. तळ्यात वास्कोची सिवेज पाविल्ल्यान सगळ्या किडे किमसां भरल्यात म्हणून लोक बोवाळ मारता. सगळे चल्ला ते खंय स्कॅम. हो सारको फूल म्हाका दिसता हो गव्हर्मेंटान पळोवन स्कॅम केल्लो आहा. ह्यो इतके करोडाचो प्रोजेक्ट हेंच्यांनी स्टार्ट केलो करपाक, पूण हेजेर अजून कांयच जावना. हो सगळो स्कॅम करपाची कामां चल्ला ही. आता लोकांच्या दोळ्यांनी माती घालता की आपण हांगा हे करता ते करता, पूण तशें हांगा कांय जावपाचें ना. हो आपलो जो शेअर आसा तो घेतलो आनी लोकांच्या कुस्तार इलेक्शन लडपाची हेजी हे आहा. हेणे आपलें कमिशन घेवन हो सायडीक बसलेलो आहा. हांगा स्विमींग पूल जातले कशें जेन्ना अर्धे वास्कोची सिवरेज ह्या तळ्यान येता. हांगा जातली कशी? हे येदे व्हडले तळे आसा, एका 29 करोड्साचो टोटली स्कॅम. प्रोजेक्ट 29 करोडचो प्रपोज स्विमींग पूल जो दाखयता इज कंप्लीट आयवॉश. हो प्रोजेक्ट जो केला हो फक्त लोकांक फटोवपाक, इलेक्शना टायमाचेर फटोवपाक हो प्रोजेक्ट केल्लो आहा. हाजे कोणाचे कांयच हाका लिंकूच ना आनी हे लोकांक प्युअर फटयतात. आतां हांच्यांनी हांगा चीफ ऑफिसरान व्हडली टॅबलेटी हाडलेल्यो, व्हेरी एक्सपेन्सिव टॅबलेट्स, आनी दॅट टॅबलेट्स वर पूट इन दीस. आनी तांच्यांनी सांगलें की झाडां परती जावची ना, हे मॉस्किटो ब्रिडींग जावची ना. म्हाका दिसता ती अख्खी 29 करोडाची पिल्लां लोकांच्या कानान घातली हांच्यांनी. हेच्या तळ्याचो जो प्रोजेक्ट आसा ब्युटिफिकेशन आनी डेव्हलपमेंट ऑफ स्विमींग पूल काय कितें आसा पळय, ती खूब वर्सां जाली, अनेक वर्सां जाली आश्वासनां दिता की हे जाता ते जाता. 29 करोडाचो प्रोजेक्ट हांगा खंय प्रोजेक्ट आहा? म्हाका दिसता इट इज अ कंप्लिटली स्कॅम. जनतेचो पयशांचेर पिळपाचें कितें तरी तयार केला. फर्स्ट म्हळ्यार लेक क्लीन करपा पयलीं ते टॉयलेटी बिलेटी आसा हितून ते पयलीं बंद करपा जाय. ते लेक क्लीन स्विमींग पूल कोण म्हणटाले स्विमींग पूल करपा आता म्हणून. ते लेक क्लीन जाता, लेक क्लीन केला म्हणटा कचरो हिंगाच उडयला, कितें फायदो? बेश्टे टायम वेस्ट करून पब्लिकाक दाखोवप बाबा लेक क्लीन केला. तो लेक क्लीन करून एटलीस्ट एक बोटींग करपाक, एक प्लॅनिंग करपाचें. कोण बोटींग करूना काय ना, इलेक्शन पावलें म्हणून क्लीन करपाक पावलो. एक ब्युटी सांगता पळय तुमी, इतले किडे हिंगा जाला आनी किमसां भरल्या सारके. घेऊया एक ब्रेक.